13 लाख रुपयांच्यो पोरण्यो नोटी बेकायदेशीरपणान एक्सचेंज केल्ले खातीर सस्पेंड जाल्ल्या माया दळवीची केस सीबीआयच्या एसबीन हातात घेतल्या। स्टेट बँकेच्या बांबोळी ब्रांचीत असिस्टंट मॅनेजर म्हूण कामाक आशिल्ले माया दळवीन आपल्या पदाचो गैरवापर करून पोरण्यो नोटी एक्सचेंज केल्ल्यो। तिणे आपल्या घोवाचे 13 लाख रुपया एक्सचेंज केल्ले असो आरोप आसा। तिचो घोव आरटीओ ऑफिसर। स्टेट बँकेतल्यान सस्पेंड केल्ले माया दळवीन बेकायदेशीरपणान डिमॉनिटायज्ड नोटी एक्सचेंज केले केसीचो तपास सीबीआयच्या एसबीन सुरू केला। डिमॉनिटायज्ड नोटी एक्सचेंज करपाच्या वेव्हारांत एका बँक अधिकाऱ्याचो हात आसा म्हणून गोंयांत नोंद जाल्ली ही एकमेव केस। गोंय पुलिसांनी केल्ल्या मुळाव्या तपासा प्रमाण आरोपी माया दळवीन 10 ते 19 नोव्हेंबर मजगतीं 13 लाख 1 हजार रुपया एक्सचेंज केले। ट्रान्झॅक्शन डाटा मॅनिपुलेट करपा खातीर तिणें आपली लॉगीन आयडी वापरिल्ली आनी आपल्या घोवाचे पयशे एक्सचेंज केल्ले। तिचो घोव आरटीओ ऑफिसर। अंतर्गत चौकशी केले उपरांत बँकेक फ्रॉड दिसले आनी माया दळवीक सस्पेंड केली आनी गोंय पुलिशेंत कंप्लेन केली। आतां सीबीआयन फुडले चौकशे खातीर बँक रिकॉर्डा सयत केस पेपर घेतल्या। पुरवठा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गिव एक ब्रेक।